काणकोण ते पंढरपूर ही आमची तिसरी वारी आसा। आणि काणकोणचे गोंयची जी वारी आसा ती पहिली वारी अशी आसा जी चड किलोमिटर चलतात काणकोण टू पंढरपूर। आमकां तितून सहभागी जाय जातात, वाटेर रस्त्यार चड मेळटात। जशें छत्रपती शिवाजी महाराजान देव आमचो राखून दवरलो आनी देवाक आमकां दैवत दिलें, तशेंच आमचो एक प्रयत्न आसा की आमी सगळ्यांनी मेळोन एक हिंदुत्व राखून दवरपाचें आनी आमी तो राखून दवरपाचो प्रयत्न केलो। आनी खरोखर आयज काणकोणच्या हर घराक आमचे वारकरी निर्माण केले आनी फक्त वारकरी निर्माण केलें ना, अशे आमचे जे वारकरी आसात ते वारकरी केन्नाय अशे रस्त्यान चल्ले ना, वाटेर खंय न्हिदले ना, पण म्हणटात की वारी जर जातली जाल्यार वारकरी जावचे पडटा आनी वारकरी। आता तुम्ही काणकोण साकून येता, काणकोण केपें सांगे तालुको कितलेशे लोक वयतात वारी अदमास वारी तर खूब आहे, 27 वारी गोंयची वारी पंढरपूर वयता। तुमचे बरोबर कितले जाण आसा? आमचे बरोबर 100+ आसा। तुम्ही फक्त काणकोणचेच वारी काय आनी केपेची जॉईन जातात? केपेची ऑलरेडी जॉईन जाले आसा, सांग्यावयले आसात, फोंडेचे आसात। विठ्ठल रखमाई वारकरी मंडळ काणकोण आम्ही आमच्या काणकोण ते पंढरपूर वारीची सुरवात 29 जून पयर जाल्ली पाळवळे साकून। सो 29 जून ते 17 जुलय असो सादारणसो 17-18-19 दिसांचो प्रवास आमी काणकोण ते पंढरपूर पर्यंत पायी चालत वारीचो प्रवास आमी करतात। आयज आमच्या वारीचो तिसरो दीस। पहिल्याच दिसाक आमी काणकोण ते बाळ्ळी ते केपें, आयज आमी केप्यां साकून सुरवात केल्ली आसा। सकाळी आमी दनपारचे सांग्यार आसतले आनी सांजचे आमी काल्यां आसतले। सो असो 17 दिसांचो प्रवासाक आमचो एक वेगळो अनुभव आमकां मेळटा आनी आमकां सगळ्या आमच्या गोंयकारांचो ही वारी चालोवपा खातीर भरपूर सहकार्य मेळटा। अशेंच आमी सगळ्यां कडच्यान हें सहकार्य अपेक्षीत करतात। आमच्या ह्या वारीक सादारणशे 60-70+ वर्सांच्यो महिलाय आमचे मदीं सहभागी जातात आनी आमच्या तितल्याच उमेदीन ती आमच्या बरोबर ह्या वारीक चलतात हांगच्यान पंढरपूर पर्यंत। सो हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारां खातीर मागतां की तांकां आमच्या विठ्ठलान असोच आशिर्वाद दिवचो आनी अशीच वारी फुडें व्हरपा खातीर तांचे कडच्यान आमकां सहकार्य मेळटा आनी आमकांय सगळ्यांक आरोग्य आयुश्य दिवचें ही वारी अशी फुडें चालू दवरपा खातीर सांगता सगळ्यांक देव बरें करूं। राम कृष्ण।